जरा हटके सीझन 2. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागात आम्ही परत एक फावटी आयल्या मळ्या पणजी हांगासर आणि सध्या आम्ही आसा हांगासरल्या फामाद अशा मारुती गडाचेर म्हणजेच हांगासरल्या मारुती देवळान. चला तर आजच्या भागात आमची हांगासरली भयणी आमकां कितली मजा हाडटा ती पळोवया आणि खूप मजा अशीच करूया आणि खेळूया आमचो आयचो भाग. चला तर. हांव रिमा शेटये पणजेचे रियल इस्टेट एजंट म्हणून गोंयान काम करता. आयज हांगा आमच्या मदीं आसा फेमस टीव्ही शो प्रुडंट मिडिया तशेंच सारिका शिरोडकर. हांव तिचे हांगा वेलकम करता. हांगा जो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आसा परवीन कारेकरिणी, परवीन कारेकर कडेन हांव मागता की तिणी फुडें येवन फुलांचो बुके दिवन सारिकाचें स्वागत करचें. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. तुमकां परत एक फावटी सगळ्यांक येवकार. पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्यो फुटपाची उमेद आणि ती फोडून घेवपाची उमेद सगळ्यांकूच आसतली. सो फुगोट्यो कश्यो फुटता पळोवया. आपोवया आमच्या पयल्या रावंडाच्या 5 स्पर्धकांक. ओके, सो आमची 5 स्पर्धक रेडी आसा. तांची वळख करून पयलीं घेवया आणि तांचे बरें खेळुया आमचो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. नांव सांग. माझे नाव पूजा कुंकळकर. पूजा कितें करता? हांव वर्क करता, जॉब करता. विसरले ते हाऊस वाईफ म्हणपाक वताले. ओके, कसल्या कामाक आसता? हांव सॅमसंग सर्विस सेंटरान आसता. ओके, आनी हॉबीज कितें तुज्यो? म्हाका खूब भोंवपाक आवडटा. मागीर अशें कितें रांदपाक कुकिंग तें आवडटा. सुषमा नाईक. सुषमा, तू कितें करता? हाऊस वाईफ. कितें हॉबीज? हॉबीज कुकिंग, सिंगिंग. सिंगिंग. ओके, सिंगिंग म्हणना फुडें आमचे स्पर्धक सदांच आसता हांगासर आणि सिंगिंग म्हणलें की ना आमकां उमेद येता तांचे कडल्यान एक सॉंग आयकुपाचें. सो फर्स्ट सॉंग तुजे मनाक येता तेच म्हण. पयलेच सॉंग. जय शारदे वागीश्वरी, जय शारदे वागीश्वरी, विधि कन्यके विद्याधरी, वागीश्वरी वागीश्वरी. खूप म्हणल्यार खूपच सुंदर सॉंग म्हणपाक वता बी अशें. खंयच केन्ना हे दिवंक ना तुवें परफॉर्मन्स दिवंक ना? मॅरेज 2-3 वर्सांनी म्हटलेले तितलेच. कितले टॅलेंटेड आसा गो तूं. सॉंग इतलें सुंदर म्हणटा हय काय ना? म्हाका दिसता तुमी ताका मातशें तुमी फुडें काडपाक जाय. वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत ताकाय मातशें इनवॉल्व करून घ्या की हांगा सगळीं जीं बायलां आसात इतली एक्टीव आसतात, कितें ना कितें करीत आसता आनी डेफिनेटली तुमी हेजेर मातशें नोंद घेयात. खरें इतलें सुंदर म्हणटा तें. कित्याक केन्ना अशें तुवें परफॉर्मन्स बी दिवंक ना? केन्ना चान्सूच मेळूंक नाशिल्ले? मागीर लग्न उपरांत कितें जालें? चान्स मेळूंक ना? रेस्टॉरंट बिझनेस आशिल्लो सो केन्ना टायमूच मेळूंक ना. आमच्या गोंयांत इतले टॅलेंटेड बायलां आसा. केन्ना केन्ना तांकांच आपल्या टॅलेंटाची जाणीव आसना आणि केन्ना टॅलेंट जेन्ना अशें मेळटा तेन्ना हांव खरेंच सरप्रायज जाता की इतले सुंदर आमची हांगासर टॅलेंटेड आमची पार्टिसिपंट आसा. मोठ्यान ताळे जोनी ताच्या खातीर. थँक्यू. म्हजें नांव रुपा नागवेकर. हांव हाऊस वाईफ पण म्हाका अशें कुकिंग आवडटा करपाक. आणि तू सिंगींग बी करना? ना. खरेंच करना. म्हाका म्हणचें पडटलें ऑर्डर. श्रुती चिमुलकर. सांगा मगे तुजे बद्दल. हाऊस वाईफ. हांव घरांतली कामां करता, जेवणाचें करता आणि कोण बरी ना तेंची सेवा करता. म्हाका खूब आवडटा तेंची सेवा करपाक. अरे वा. पण खूब म्हाज्या मना पासून हांव तेंची सेवा करता. पण पयशा खातीर हांव काय करना. पण म्हाजें ओन हें कशें करता कित्याक हांव तेंकां करचें तेंकां बरें दिसचें अशें म्हाका दिसता. पूण हांव खूब जाणांचें तशें करता. डायबिटीज पेशंटाची सेवा करता. तेंचें कितें आसा तें पासून करतात हांव केन्नाच विटना करपाक आनी म्हाका खूब आवडटाय बी. खूप सुंदर विचार. मोठ्यान ताळे जोनी ताच्या खातीर. हांव उर्मिला कळमेकर. हांव हाऊस वाईफ. शिवणीचे आणि रांदपाचे खूप जेवण हे करपाचे खूप आवडटा. ओके, सो आमच्या 5 स्पर्धकांची ओळख जाल्ली आसा. तांचे मदले टॅलंटूय तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. खेळुया आमचो आयचो पयलो रावंड जो आसता फुगोट्यांचो रावंड. प्रश्न सारके सोंपे, उत्तरां कितली डिफिकल्ट आसा ती पळोवया. प्रत्येक रायट आन्सराक तुमकां कॅश प्रायज मेळटलो जो स्पॉन्सर केल्लो आसा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंड्या हांच्यांनी. ओके, सो सुरवात करूया आमच्या पयल्या प्रश्नांक. सोंपोसो प्रश्न सांगू विचारू. कितले टेन्शन आयला? गोयचे सभापती.
माननीय शरद तळवडकर. उत्तर चुकला. तुमच्यापैकी कोण? रमेश तळवडकर. उत्तर असा रमेश तवडकर. मोठ्यान ताळी जाऊन त्याच्या खातीर. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आनी हो प्रायज वता आशा मयेकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, हे एक रिलेशन आसा, सारकें आयका. तुमच्या भयणीच्या काकाच्या चल्याच्या बायलेच्या चल्याची आजी तुमची कोण जातली? क्लॅप करा पयली. आजी. चुकले उत्तर. पंटुरी. चुकले उत्तर. सारखे ऐका परत एक फावटी. तुमच्या भयणीच्या काकाच्या चल्याच्या बायलेच्या चल्याची आजी तुमची कोण जातली? आजी. चुकले उत्तर. सासूमाई. उत्तर चुकले. आता सगळी नाती सांगू नका आता. सांग. मामी. चुकले. आत्या. चुकले. काकी. काकी उत्तर सारखे आसा. मोठ्यान ताळयो दोनी ताच्या खातीर. परत एक फावटी आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या रेशा पेडणेकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न सारको ऐका. हालींच एक मूवी रिलीज जाला, भितर विकी कौशल आणि सारा अली खानान काम केला. लेटेस्ट मूवी. त्या मूवीचे नाव. पार्टिसिपंट जागी जायात. खूप पॉप्युलर मूवी तो आणि हिंट दिवं शकता तुमकां हांव. आमच्याच प्रोग्रामाक रिलेटेड आसा तो. ताचें नाव ट्राय करपाक जाय. क्लॅप करा. पयली आन्सर तशी दिवं नाका. क्लॅप करा. नाव लागीं आसा म्हणून जरा अटके. येना कोणा? हांव दिवं आन्सर? येना कोणा? तुमकां येना गो? दिवं? जरा हटके जरा बचके. ओके, फुडलो प्रश्न ऐका. ही एक म्हण आसा, ती हाफ हांव म्हणटलें, हाफ तुमी पुराय करपाक जाय. आळशाक दीस सरना. फुडलें तुमी सांगा. आळशाक दीस सरना. फुडलें सांगा. आळशाक दीस सरना जाल्यार आनी एक वर्ड ऍड करता. आळशाक दीस सरना वावुरतल्याक. वा, कोरसान आन्सर. तोय बी रॉंग. सांग पळय, सांग. दीस पावाना. रॉंग. आ रॉंग. हो प्रायज हांव धरू. हा, आळशाचो दीस सरना आनी वावुरतल्याक रातूय पावना. ओके, शेवटचो प्रश्न. गोंयान परशुरामाचे देवूळ खंय आसा? गोंयान परशुरामाचे देवूळ खंय आसा? इतले काय डिफिकल्ट नाशिल्ले प्रश्न. आ चुकले. सांग. घ्या घ्या सगळी घ्या. पळया. ना आज सगळे प्राइज हांवच घेऊन वता. बेळगाव. गोंयान देवूळ खंय आसा म्हणल्यार बेळगांवा खंय? ना. बरें, उत्तर हांव दिता. पैंगिणी गांवान काणकोण हांगासर. मोठ्यान ताळयो जाणी म्हाज्या खातीर. ओके, सो आमचो फुगट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. तुमी पळयले की आमच्यो ज्यो फुगट्यो आशिल्ल्यो त्यो आमच्यो चडश्यो ऑडियन्सानूच फुटल्या, पण आमची पार्टिसिपंट हांगासर आयली, तांची ओळख करून दिली. ताच्या लागून तांकां मोठ्यान ताळयो दिवया. खेळुया आमचो फुडलो रावंड, जो आसता आमचो जोडी तुजी माझी. जोडी तुजी माझी हो आमचो सेकंड रावंड. आणि ह्या रावंडाची आमची दोन जोड्यो म्हाज्या बरोबर आसा. तांची ओळख करून घेवया, जाणून घेवया तांच्या बद्दल आणि खेळुया आमचो हो रावंड. माझे नाव पूजा आणि माझी सासूमाई. सांग सासू बद्दल. सासूमाई अशी म्हणना, माझी आईच ती. कितें जालें जाल्यार आसतात आमचें अशें, पण एक दोन दीस अशी उलयनासतना रावता ओके, पण एकामेकाक उलयनासतना सुद्दां चैन पडना. इतकें आमचें रिलेशन आसा. तिका हांव ना जाल्यार तिका चैन पडना.
आनी ती ना जाल्यार म्हाका चैन पडना अशें आमचें रिलेशन आसा. सासू कडल्यान कितें शिकले? सासू कडेन खूब शिकले, रांदपाक शिकले, मनशाक कोणाक अशें हें करपाक शिकले, मागीर खूब खूब शिकले तिजे कडेंतल्यान. सुने बद्दल कितें सांगतली? सून माझी खूब बरी, तेजी म्हाका खूब आवड आसा तेजी. आमी दोगांय एकामेकाची सजमन घेता आनी तेणें कितें म्हटलें जाल्यार तेजें कितें चुकलें हांव मानून घेता तेजें. म्हाका खूब तेजी हें आसा, माया आसा. सून माझी खूब बरी. पहिली जोडी जी आहे ती सासू आसा जी सुनेची आमची तोखणाय करपाची थांबच ना. म्हजें नांव निशिता साईश पैरायकर आनी ही म्हजी माय अनिशा पैरायकर. हांव सर्वीस करता, IPH बीन आसता ऑफिसान. तशेंच हांव म्हज्या माय कडसून खूब शिकला. स्पेशली म्हणजे जेन्ना म्हाका म्हजो घोव स्कूटर शिकयतालो, डबल सीट कशी चलोवप आनी कशी व्हरप हें म्हाका मायन शिकयलां. हांव गाडी 4 व्हिलर लग्ना पयलीं पासून जाणा आशिल्लें, पण म्हज्या हातान पयली गाडी दिणारी मनीस ती म्हणजे म्हजी माय. तिच्या खातीर इवन म्हजो घोव सुद्दां पयलीं फोटोग्राफर आशिल्लो. तेन्ना तो खंय कामा खातीर गेलो सुद्दां जाल्यार हांव, म्हजी माय आनी म्हजो बाबू तिगांय आमी खंय ना खंय पिकनिकेक वतालीं. अरे वा. तशें हांवें तिजे कडसून खूब गजाली अश्यो शिकल्या आनी ती म्हाका खुबश्या गजालींनी गोश्टींनी सपोर्टूय करता. म्हाका दिसता सुनेन केल्ली इतली मायची तोखणाय आसा ती खरेंच वेगळी आसा. आणि इतले बरे तरेन तेणें सांगला आपल्या सासू बद्दल. मोठ्यान ताळो तुमी तेज्या खातीर. म्हजें नांव अनिशा पैरायकर. हांव सेंट्रल बँकेन एसिस्टंट मॅनेजर म्हणून कामाक आशिल्लें. सद्या हांव रिटायर आसा. म्हजें मातशें अस्ताव्यस्त काम, पूण म्हजी सून पळय आसा न्ही तें सगळें वेवस्थीत दिसताक दीस धाकच्या जाग्यार दवरपाचें. आमचें कितें काम जालें वयज मेलो, तें फुडलें आनी चिंतप ना. कितें जालें तें जालें, तांचें तशें नासता. सगळें वेवस्थीत, कपडे सारके उमळ्ळे, ते घडी केली, हें केलें जालें. म्हाका हांगा आपयलें, हांव धांवून धांवून आयलें. ते आपलें घर सारकें करता, तें करता, हें करून ते 4 हांव हांगा 3.5च हजर. तर अशें एकामेकाचें आमचें खूब माया आसा. भितरल्यान केन्नाय तूं जाता तें प्रेमान प्रेम वाडटा, झगड्यान झगडे वाडटा, तसलें एकामेकांक समजून घेवपाचें. पूण म्हाका तें खऱ्यान खूब आवडटा. दुसरें म्हणजे ती लक्ष्मी टायप. घरान येत पसून आमची खूब भरभराट जाल्ली आसा आनी केन्नाच कितें अशें कमी अशें जायना. म्हणून हांव ताका सदांच म्हज्या चलये, म्हाका चली ना, चलये भशेन ताका हांव मानता. खूप सुंदर. खरेंच खूप बऱ्या तरेन दोनाय जोड्यांनी आपापली ओळख करून दिल्ली आसा. आपले नात्या बद्दल तेंच्यांनी सांगला, त्यांची आमी ओळख आयकली, तांचें बॉन्डिंगूय कशें आसा आमकां कळ्ळें. पण एक्चुअल बॉन्डिंग आतां पळोवया जेन्ना ती दोगांय जाणां हो खेळ खेळटली आनी जी जोडी जिखतली तांकां मेळटलें एंटीक माड्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजाचो फूड वावचर. ओके, सो दोन्ही जोडी आमची तयार आसा गेम खेळपाक. सोपीशी गेम आसतली. आमच्या पार्टिसिपंटांक आमी दिला बलून. दोगांनी मेळून बलून फुलोवपाचें. दोगांनी फुलयल्यार उपकारता. मॅक्सिमम बलून फुलयतली ती जातली ह्या गेमची विनर. ओके, रेडी, स्टार्ट. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop, stop. ओके, सो म्हाका दिसता मेजपाची गरज ना. मोठ्यान ताळयो जाणी आमच्या विनिंग जोडी खातीर. अनिशा निशिता जाता आमची ह्या राउंडची रनर अप आनी तांकां मेळटा आर्या कलेक्शन हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. जोडी तुजी माझी ह्या राउंडची विनर येता येसू आनी पूजा आनी तांकां मेळटा एंटीक माड्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन. जोडी तुजी माझी हो राउंड आमचो हांगा सोंपता. खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो राउंड. पण वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो. भिवू नाकात. जेवण, मौज मस्ती आनी हे सगळें जाले उपरांत अणभवात हो थरार भूतांचो. तुमच्या सप्तांत येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष. रातची न्हय, दिसाची.
भुरगीं जाणटीं सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो चुकवू नाकात, पस्तावतले. याद आसूनी वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो. मेहंदी, हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी, हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी, हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी, हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी, हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज, हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज, बेलगाम. Grayson's Overseas, wholesaler for spices and dry fruits. Natala Rauzo Building, Morod, Santa Cruz, Goa. Contact us on 9822164298. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उकार. खेळया आमचो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. पळय हे आमचे पार्टिसिपंट कोणते. कभी हा कभी ना ह्या राउंडचे पार्टिसिपंट माझ्या बरोबर आसा. पहिली पार्टिसिपंट आमची ती लता. तुमचो टाइम सुरू जाता आता. लता, तू खंयच्यान आयला? पणजेसून, मळ्यांसून. तू मळ्यानूच रावता? मळ्यानूच रावता. आणि तुवें केस स्ट्रेट केला खंय? हांवें खंय. सुकांती, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुकांती, तू नाव उलो करतना आयकून येवंक नाशिल्लें? मला हांव नको म्हणून कोणाचें आनी कोणाचें आसतालें. तुजें नांव सुकांती आशिल्लें? हय, सुकांती. योगिता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. योगिता, चड उलोवपाक आवडना दिसता? आवडटा. आवाज सामको सॉफ्ट मगो तुजो. सिंगींग बी करता? तसाच आसा. करता? तसाच आसा आवाज. करताले पयलीं करताले. आतां आवडना? आवडटा. हांगा लागीत रावता? हय, लागीत रावता. हय म्हणलें. सारिका, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सो सारिका प्रश्न विचारतले. सारिका, नाव आवडटा? आवडटा. गोवा गेले आवयले सेमूच नाव? गोवा गेले वैदवी. ओके, पण सारिका कित्याक घातलें तर आतां? तें चड आवडटा? त्या वय गेले. तें चड आवडटा? आवडटा. आनी तुका खबर आशिल्लें मिनींग कितें तो खबर आसा? एक पक्षी आसा. ओके, सो सर्च केल्लें तर तुवें. ओके, अमृता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. अमृता, तू कितें करता? ब्युटिशन. आनी तुका न्हेसपाक आवडटा की ना? की लोकांकूच न्हेसोवपाक आवडटा? आवडटा. तुका तू न्हेसता? मेकअप करता? आवडटा. मेकअप करता? करता. तू करता? हय, करता. ओके, सुजाता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुजाता, गरमी येता रे गो खूब? चितले, हासले आणि मागीर हय म्हणले. आशा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. आशा, तुका न्हेसपाक खूब आवडटा न्ही? आवडटा. बरें न्हेसला तू? कोणे न्हेसयला? म्हाज्या आवूच. तूच पार्लरान बी वचूना? वयता. खंय वता? पणजे. लागीं आसा तुका? पयस. कशें वता तर तू? बायकीर. बोट हाडटा? हांवूच वयता. एकटेच वता? एकटेच. आणि मेकअप चड करता? लायट. लायट करता. तू केन्ना शिकूंक ना मेकअप करपाक? मातसो. गरमीन वचूंक ना गो मेकअप तुजो? लायट करता आनी मातसो घामान वचूना? पुसता. कोण पुसता? तूच पुसता? तूच पुसता? घाम पुसता. घाम येवंक ना मग तुका चड? गरमी जावंक ना? मातसो. म्हाजो सुद्दां गेलो मगो. तुजो वचूना? आयज चड लायलो. आज चड लायलो मगो. पयलींच चड लावन आयिल्ले? पयलींच चड लावन आयिल्ले? मातसो चड. ओके, सो आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट जे असले त्याने सारखे लास्ट बॉलाचे सिक्सर मारला आणि ते झाला विनर ह्या राउंडचे. मोठ्यान ताळ्यो दोन्ही त्याच्या खातीर. आशा, म्हाका पयलीं सांग, तुवें हो राउंड सारको थ्रू कसो केलो? प्रॅक्टीस केल्ली? हांव तुमचो प्रोग्राम खूब पळयता. दिसलो सोमतेच उरले थंयच. ओके, सो टीव्ही पळोवन प्रोग्राम पळोवन प्रॅक्टीस जाल्या. ओके, मोठ्यान ताळ्यो दोन्ही त्याच्या खातीर. आनी एक फावटी कभी हा कभी ना या राउंडचे विनर येता आशा शेटकर आणि ताका मेळटा मेहंदी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. कभी हा कभी ना या राउंडचे विनर आमकां मेळ्ळी. विनराक आपलो प्रायजूय मेळ्ळा
आनी आतां वेळ जाला आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो डान्स रावंड. डान्स रावंडच्या विनराक मेळटले वी नीड पिझ्झा ह्या पिझ्झा आउटलेट कडल्यान 500 रुपयाचो पिझ्झा वाउचर आनी तांचे आउटलेट आसा बागा हांगासर. सो डिलिशियस अशे पिझ्झा खावपाक तुमी थंय वचूं शकता. तर आजचो हो पिझ्झा वाउचर कोणाक मेळटा पळोवया. ताका लागून आमी आफोया आमच्या स्पर्धकांक जी खेळटली डान्स रावंड आनी तुमकां एंटरटेन करतली. डान्स रावंडचे पार्टिसिपंट हांगासर तयार आसा तुमकां बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स दिवपा खातीर. तुमकां ऑल द बेस्ट. ओके स्पेशल हांगासर एपियरन्स केल्लो हांगा आनी बरें ठुमकेलो हांगेलो ताच्या खातीर मोठ्यान ताळो जाली पयली. ओके सो तुमी सांगा आतां आमी एक रनर अप प्रायज दितले आनी एक आमी विनर. सो रनर अप प्रायज सांगा तुमी. सांगा सांगा डान्स पयलो सगळ्यांनी. खंयची परफेक्ट परफेक्ट मोठ्यान ताळो जाली. ओके सो आमचो रनर अप प्रायज वता शांती हेंका. तेणे खरेंच खूब बरे ठुमके लायिल्ले आनी तांकां मेळटा स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केला आर्या एंटरप्रायज पणजे हांच्यांनी. आनी हांव रिक्वेस्ट करता तुमी हो प्रायज दिवचो. आतां विनर सांगा कोण ते. नहीं 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 है ये नहीं 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 ओके मोठ्यान धाडून जाणी आमच्या विनरा खातीर की रिमा शेट्टीन बरेंतले बरे ठुमके लावन तुमकां सगळ्यांक एंटरटेन केला की ना. मोठ्यान ताळयो मारात न्ही मातश्यो. आनी ताका मेळटा वी नीड पिझ्झा ह्या पिझ्झा आउटलेट कडल्यान 500 रुपीजाचो हो पिझ्झा कुपन. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ठुमके जाले आमचे प्रायजूय मेळ्ळो आनी आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे रावंड. शेवटच्या रावंडची म्हणजे चक दे रावंडची पार्टिसिपंट तयार आसा आजची शेवटची गेम खेळपाक. सोपीशी गेम तांच्या खातीर पण प्रायज तितलोच बरो आसा. तांकां मेळटले ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रूट्स अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान एक सुंदरशें गिफ्ट. गेम आयकात कशी आसा ती. सोपीशी गेम. इडली म्हणल्यार तुमकां अशें करपाक जाय. वडा म्हणल्यार की अशें करूंक जाय. फास्ट ओके. वडा इडली वडा इडली आउट टू आउट वडा वडा आउट टू आउट वडा आउट इडली वडा वडा इडली वडा वडा इडली वडा इडली वडा वडा थर्ड आउट. हल्लो की आउट हात. इडली वडा वडा इडली इडली वडा वडा इडली 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 वडा इडली वडा 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 इडली वडा. थर्ड आउट. हल्लो हात. इडली वडा इडली वडा. हात हल्लो नाल्यार आउट. वडा इडली
वडा इडली वडा वडा इडली वडा इडली इडली वडा वडा इडली वडा इडली इडली वडा वडा आउट. शब्दे राऊंडचे रनरअप रुपा नागवेकर हांकां मेळटा वी नीड पिझ्झा ह्या पिझ्झा आउटलेट कडल्यान 500 रुपयाचो हो पिझ्झा वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शब्दे राऊंडचे विनर येता परवीन कारेकर आनी ताका मेळटा ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लायर ऑफ ड्राय फ्रुट्स अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मळ्यान मारुतीगडाचेर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा परवीन कारेकर तशेंच निहारिका हांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच तुमकां सगळ्यांक सदांच वेळान वेळ काडटात आनी आमच्या कार्यक्रमांक हजर रावतात. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावात जरा आवाज खूब येता. तो एकूच फॅन बंद करता. आवाज खूब करता. आणि जी विनर जातली म्हणजे प्रत्येक उलोव नाका मदीं अर्दे सांगला अर्दो प्रायज तुका. न्हिदलीन बी कितें गे जागी आसा मगे. रेडी रे तुमी. एक मिनिट साडीचो बलून ते गेम चेंज करूया. टेप दसून आले ते घेत ना ताका गमूत ना टेपीक त्या हाडूंक ना ती आसुनी फाटल्यान अशें. केसू आनी पुजा जाता आमची ह्या राऊंडची विनर आनी तांकां कोण दवरलें हें नाका रिकॉर्डिंग करना जाल्यार जोक करता. साविका काय सारिका गो तें म्हाज्यात नांव बी घालूंक ना म्हाका फर्स्ट आमान जी हें केलो न्ही लोकूच जायना फुगलारांचो चड गरमी कशें सांगना.